नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. आपाचें सरकार आयल्यार गोंयांत 300 युनिट मेरेन फुकट 24 वरां लायट. शेतकारांकय फ्री. आदले अरियर्स माफ. केजरीवालाच्यो घोशणा. सुदिनाची गाठ भेट खंय हरशींच युतीक न्ही. गोंयभर उटंगार. पालसणां कोसळ्ळी. रस्त्यार बुट्टी. पणजे पोन्नी बिल्डींग कोसळ्ळी. वेधशाळेचो शुक्रार मेरेन अलर्ट. 24 वरांत 3 इंच. 3 दिसांत 12 इंच. सिजनल 50 पार. सुदीन केजरीवालाक मेळ्ळो म्हूण कांयच हरकत ना. बीजेपी विधानसभा वेंचणुकेक एकली सज्ज. सुदीनाक बीजेपी काँग्रेस दोगूय लागींचे. बीजेपी म्हणटा दिगंबर मोठो डिफेक्टर. भरमसाट फीक लागून तंत्रीक शिक्षण घेवंक जमनाशिल्ल्या भुरग्यांक सरकाराचो आदार. फीचो चडसो वांटो उखलतलो गोंय सरकार. मुख्यमंत्र्याची घोशणा. पेट्रोल देंवयता म्हूण फटयले. मोदी सरकाराच्या राजवटींत पेट्रोलाक उजो. काँग्रेस उस्तीत दिल्लीच्या मोडिल्ले इगर्जीचो इशू. केंद्रांतली बीजेपी दिल्लीच्या आप सरकारा कडेन मागली जाप. आणि गोंयचो नवो राज्यपाल म्हूण PS श्रीधरन पिल्ले ब्रेस्ताराक येता सोपूत. बुधवारा दाबोळे लँड. मुख्यमंत्री सभापती विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान दिलो येवकार. गोंयांत आपाचें सरकार आयल्यार 300 युनिट मेरेन फुकट आनी 24 वरां लायट. पावर कट जावचें ना म्हणून दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालाची पणजे मिडिया मुखार घोशणा. शेतकारांक लायट फ्री. आदले अरियर्स माफ. घोशणाचो फार. सुदिना बरोबर उलोवप जालें तें खंय फक्त राजकीय परिस्थितीचेर युतीचेर न्ही. ऑगस्टांत केजरीवाल परत गोंयांत. 4 गारंटी देके जा रहा हूं. सबसे पहली गारंटी, हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा. आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद MLA आपका बिल नहीं भरेगा. आपके घर में बिल आएगा, उसके ऊपर लिखा होगा अमाउंट टू बी पेड 0. Once this announcement is implemented, 87% of Goa will start getting zero electricity bill. बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं. किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया. फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे. अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है. तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे. तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे. नो पावर कट. किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे. किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी. खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी. मैं गोवा में आया, मेरे से बहुत सारे पत्रकार मिलने आए. मेरे से सुदीन साहब भी मिलने के लिए आए. उन्होंने गोवा की राजनीति के बारे में चर्चा की. हमने कोई अलायंस के बारे में तो चर्चा की नहीं है. तो वो मेरे से मिलने के लिए आए. मिलने तो आ ही सकते हैं, आप में से भी बहुत सारे साथी मिलने के लिए आए थे. गोवा की राजनीति के बारे में चर्चा की. मैंने उनको बताया कि दिल्ली में हमने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं. सुदीन बाब आप आइए देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए हैं. हम तो चाहते हैं कि सारे पत्रकार भाई भी आइए देखिए. हमारी कोई बात नहीं हुई है इस बारे में. हमारी कोई बात नहीं हुई इस बारे में. मेरे ख्याल से 5-6 लोगों ने डिफेक्ट किया था. 5-6 लोगों ने डिफेक्ट किया था. वो गलत है, वो गलत है. थैंक यू टू ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया फॉर कमिंग. थैंक यू सर.
गोंयभर उटंगाराचो तिसरो दीस सेगीत घोग्याच्या पावसान शारां रस्त्यांचेर बुडटी. वेलिंग प्रियोळ, खांडेपार, कोरगांवां, पालसण कोसळ्ळी. रस्ते उदका पोंदा. पणजे मेन शारांत पुर्तुगेज तेंपावेली बिल्डींग कोसळ्ळी. वेधशाळेन शुक्रार मेरेन उटंगाराचो केसरी अलर्ट दिला. लोकांनी न्हंयत देंवचे न्ही म्हूण शिटकावणी. 24 वरांक 3 इंच, 3 दिसांत 12 इंच. सिजनल 50 पार. वेलिंग प्रियोळ गांवकार वाड्यार पालसण कोसळून रस्त्यार. आमदारान JCB धाडून रस्तो क्लियर करून घेतलो. आमकां जेन्ना मिनिस्टर जे गोविंद गावडे सर जे आमचे स्थानीक आमदार आसा तेणे आमकां जेन्ना सांगलें तुमी वचोन ते प्रायोरिटी बेसिसाचेर तुमी वचोन ते निरीक्षण हे करून ते रोड क्लियर करून घ्या, आपल्याक ते क्लियर करून घ्या, तुमकां JCB येतलें. आनी ते प्रमाणे जवळ जवळ 2-2.5 वरांचे JCB आयले. तेणें फोन करून सांगलें आमकां JCB आयलें आनी आमी हो रोड आतां क्लियर केल्लो आसा. खांडेपार 4 लेन करतना दोंगर उबो कापिल्लो. दाट पावसाच्या नेटार थंय पालसण कोसळपाचो धोको. PWD खंय कानार केस काडटा. आनी आयज तुमकां दिसता पळय सॉयल इरोजन जायत येलां आनी त्या झाडांची मुळां भायर सरलेल्या ते खंयच्याय वेळार पडोंक शकता. आमी हे PWDच्या लक्षांत कितलेच पावटी हाडलें पूण तेणी बेरेकानार घातलें. आयज पासून एक्झिक्युटीव इंजिनियर जो आसा ताका हांवें फोन मारलेलो, ताणें फोन काडूंक ना. सेगीत पावसान कोरगांव एके वटेन रस्त्यार पालसण कोसळपाचो, दुसरे वटेन रस्तो कोसळपाचो भंय. आणि त्याच बरोबर माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवं शकता थंयसर पाणी डोंगरातले जे पाणी येता ते व्हांवून ते रस्त्याच्या खालून त्या बाजून वयता. 3 दीस नेटान जो पावस पडत आसा त्या खातीर जी खाला जी माती आसा ते मातशे घसरत आणि ते पाण्या वांगडा व्हांवून वचत आसा. त्या पंचायतीन किंवा हे संबंधित अधिकाऱ्यान खंयचेच लक्ष दिलेले ना. घोग्यांनी पावसान पणजे गीता बेकरी कडेन आशिल्ली पोर्तुगीज तेंपावेली बिल्डींग कोसळ्ळी. इन पणजे कितले आसा हल्ले स्ट्रक्चर? ओल्ड स्ट्रक्चर. 12 structures we've identified. About 18, total about 18 structures they have identified. This one was not listed. Okay. We'll check again, we'll ask the JEs again to go around, see whether we have missed out any. दिवचले वर्सा प्रमाण रस्तो अनूय उदका पोना. काँग्रेसीची आमदाराक धरण्याची शिटकावणी. हे जेन्ना तुम्ही नाल फोडटा तेन्ना ही परिस्थिती, हो रस्तो जो आसा, हो पूल जो आसा, इतली वर्सां पेंडिंग कित्याक रावला? आणि आयज मिडियाद्वारे आयज माननीय सभापतीक सांगता हांव, जर हेचे फाल्यां सांज मेरेन जर आमकां उत्तर मेळोंक ना जाल्यार आमी काँग्रेसच्या वतीन माननीय सभापतीच्या घरा समोर उपोशणाक बसतले. वेधशाळेन शुक्रार मेरेन उटंगाराचो केसरी अलर्ट दिला. लोकांनी न्हंयत देंवचे न्ही, नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्ही म्हूण शिटकावणी. 24 वरांक 3 इंच पावस, 3 दिसांत 12 इंच पावस. सिजनल 50 पार. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सुदीन केजरीवालाक मेळ्ळो म्हूण कांयच हरकत ना. BJP विधानसभा वेंचणुकेक एकोडी वचपाक तयार. सुदिनाक गोंयांत आनी केजरीवालाक दिल्ली BJPन खंय कसलेच त्रास केल्ले नात. पयलेच खेप सुदीन इतले दीस सत्ते भायर उरला. ताका BJP आनी काँग्रेस खंय तितलीच प्रिय. सुदीन ध्येय नाशिल्लो फुडारी म्हूण टिका. नाका म्हणटा आसतना सरकारान सुदीन उपमुख्यमंत्री आसतना शिरोड्या दीपक ढवळीकार बाय इलेक्शनाक रावलो म्हूण खंय सुदिनाचें मंत्रीपद काडलें. हो सिनियर लिडरान तेका मेळपाक वचपाचें खरें म्हणत जाल्यार केजरीवालान ताका सुदीन ढवळीकाराक मेळपाक येवचो आशिल्लो. दिल्लीक केजरीवालाक त्रास केला, गोंयान आपल्याक त्रास केला आनी त्या हेतूंतल्यान जी मिटींग आसली आमच्याच सरकारा भितर उपमुख्यमंत्री आनी आमच्याच पार्टीच्या सिंबला विरोधी तुजो भाव थंयसर इलेक्शन लढयता, मागीर आमी तुका कशें दवरतले आमच्या सरकारान? राजकारणात 99 नंतर पयल्या वेळार इतले दीस विदाउट सत्ता आसा. तो नॉर्मली सत्ते भायर असो केन्नाच चड उरूं ना. तेका तशी ध्येय धोरण ना. तेका खंयच्याय सत्ता मेळटकच जाली. तेका काँग्रेसूय प्रिय आसता आनी जमता जाल्यार BJP प्रिय आसता. कारण आमच्या सरकारान केजरीवालाकूय कांय त्रास करूं ना केंद्राक आनी गोंयानूय आमी सुदिनाक तसो कांय त्रास करूं ना. केवळ मंत्रीपद काडलें आसत, हें सोडलें आसत. प्रत्येक जण आपल्या परीन आपापल्या पद्दतीन आपलो प्रचार बाकीचे गोश्टी करत रावतलो. दिगंबर कामत दुसऱ्यांक डिफेक्टर म्हणटा खरो, दिगंबर खंय मोठो डिफेक्टर. पर्रीकाराक मनस्ताप करपी दिगंबर. तेतून हांवें तेणें हें करूं जायना, अशें करपाक जायना हें उलयलें. आनी कशें जाता की हांवें आज केन्ना तरी तो दिगंबर बाब कामत उलयल्लो डिफेक्टर मॅक्झिमम अशें दिता. खरो म्हळ्यार मेन डिफेक्टर हो न्ही. भारतीय जनता पार्टी भितर 2005 हेनेच भायर सरलो तो आनी सगळ्यांत चड मनस्ताप जर मनोहरभाई पर्रीकाराक कोणें दिलो आसत जाल्यार तो दिगंबर कामत. भारतीय जनता पार्टीचो पयलो आमदार जो स्ट्रीट जावन भायर सरिल्लो तो दिगंबर बाब.
हांवें तुका सांगलें की भारतीय जनता पार्टी सिंगल वयतली आनी भारतीय जनता पार्टी लोकांच्या गोंयच्या आधाराचेर स्वताच्या ताकदीचेर ह्या गोंया भितर 2022 राज्य करतली, निवडूनय स्वताच्या ताकदीचेर येतली. आम आदमीका कांयच परिणाम होणार नाही. आमकां कांयच प्रॉब्लेम. फाल्यां केजरीवालान जर ठरयलें की दिल्लीचें सरकार गोंयांत येवन बसून आपण 6 म्हयने फुडले चलयता आनी हांगा प्रचार करता, त्यांनी पूर्ण प्रचार करचो. कोर कमिटींतल्यान राजेंद्र आर्लेकर भायर सरल्या उपरांत बीजेपीन आतां बाबू कवळेकार, विश्वजीत राणे आनी माविनांक बीजेपीच्या कोर कमिटीन घेतला. कोर ग्रुपान चेंजीस जाल्या थोडे. आर्लेकर सर ते भायर सरले कोर ग्रुपांतल्यान गव्हर्नर जाले उपरांत, आनी तुमी नवे मंत्री जे सरकारान तांकां करून घेतले तेचेर सांगा. हय, 3 जे मेंबर आसात आमचे नवीन, आमचे बाबू कवळेकर, विश्वजीत राणे आनी मवीन गुदिनो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकर आनी ओमकार फळारी. भरमसाट फी खातीर तंत्रीक शिक्षण घेवंक जमनाशिल्ल्या भुरग्यांक आतां गोंय सरकाराचो आदार. तंत्रीक शिक्षणाचे फीचो चडसो वांटो सरकार उखलतलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलां. सरकार आनी तंत्रीक शिक्षण खात्यान घडोवन हाडिल्ले वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2021 निमतान मुख्यमंत्र्यान IBM स्किल बिल्ड प्लॅटफॉर्माचें उक्तावण केलें. काँग्रेस लोकां खातीर वावुरताली. मोदीन पेत्रोल देंवोवपाचें उतर दिलें, मात पेटला उजो म्हूण काँग्रेसीची राष्ट्रीय फुडारी शमा मोहम्मद पणजे मिडिया कडेन उलयली. दिल्ली ही गरज मोडली, ताचेर गोंयांत आयिल्ल्या केजरीवाला कडेन खंय जाप ना, खबर ना म्हणटा ती खंय नाटकां. केंद्र आनी दिल्लीच्या आप सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें. गिरीश म्हणटा बीजेपी आपाचो नेक्सस. Between 1st January and 11th July this year, petrol and diesel prices have been increased 65 times. 65 times. Is there any justification for these hikes? The price of the petrol and diesel has had a cascading effect on the price of other essentials, controlling inflation by reducing the fuel prices. The Congress party here, all of us, demand that the government roll back this high fuel price. Is how this government is cheating you. This present Bharatiya Janata Party government is cheating the people of India, is looting the people of India. Demolition of a church in Delhi. The Congress party condemns this action by the Delhi government. We are very upset, we are sad and we are hurt that a religious place has been demolished. Mr. Kejriwal has said that he has no idea because it's the DDA and it comes under the central government. That he's right, it's the DDA. But the DDA committee is made out of 2 AAP MLAs. The AAP MLAs' names are Dilip Pandey and Somnath Bharti. 1 BJP MLA, DP Sharma, and 3 BJP councillors. This is the committee. They definitely knew there was a demolition happening, but they did not stop. So this is the issue. So here it was known to him. Now he's the chief minister. His MLAs are part of the committee. He is answerable directly. He cannot come to Goa and lie to the people of Goa that I did not know. Kejriwal has to answer why there's been demolition. We will come out with more details and we need a full-fledged press conference for this issue where the nexus will be exposed. मादय अभयारण्यात सुर्ला वाठारांत वाघ भोंवता. कॅमेराचेर दिश्टी पडला. सुर्ला चोर्ला आनी कर्नाटका अभयारण्याच्या पट्ट्यांत भोंवपी अशे 3 वाघ आसात म्हणून राना खात्याची सुत्रां सांगतात. ह्या वाघान हालींच 2 म्हशींचेर झडपूय घाल्या. ह्या दिसांनी भुरगे रानांनी धबधब्यार वतात पूण थळाव्यांक मातसो भंय. गोंयचो राज्यपाल म्हूण PS श्रीधरन पिल्ले ब्रेस्तारा सोपूत घेता. बुधवारा तो दाबोळे लँड जालो. सभापती पाटणेकार, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मंत्री माविन आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ताका येवकार दिलो. तो आदी मिझोरामाचो राज्यपाल आशिल्लो. महाराष्ट्राचो राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी कडेन गोंयचो अतिरिक्त ताबो आशिल्लो. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days.
with zero side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. तारवड्याचे सगळे प्रश्न जाग्यार घालता केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊचे उतर. CDC वेलो 5 वर्सांचो बॅन कमी केल्ल्यान चडशा तारवट्यांक आदार जालो, उरिल्ल्याचोय विचार जातलो. रिटायर्ड तारवट्यां खातीर तात्पुरती आशिल्ली स्कीम परमनंट करपाचें पळयता म्हूण भाऊ उलयला. मडगांव तारवटी आनी तांच्या फामिलीक कोविड किट सामग्री वाटपाची कार्यावळ जाली. We have launched COVID care kits, oxygen cylinders and wheelchairs for the benefit of our seafarers community. जेन्ना आमचो भाऊ आमच्या 10th anniversary आमच्या औसात आमी प्रोग्राम केलो थंयसर आसलो आनी तेणे आमकां एक 3 years रिलॅक्सेशन दिल्लें. ते सिमेनान म्हणजे खंय पिरियड जो कट करूं लागला परतून दुर्दैवान सगळे तातूंत कवर जाले ना. 100 जाण कवर जाले. तातूंत आमी 5 वर्सांचे बॅन आशिल्ले CDCचेर तो कमी करूं लागलो. 3 वर्सांचो केलो परतून कवर जालो ना. परतून आनी जे काही 70-75 जे उरल्यात त्या लगेच आज परमेन तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वाद परत खाते म्हजे कडेन आयिल्ले आशिल्ले कारणान आतां ते पडले कठीण जावचे ना. काही विडोज आनी सिमेन रिटायर्ड सिमेन आसा जी गोंय सरकारान स्कीम केल्या ती टेम्पररी आसा आनी ती परमनंट करूं जाय ह्या बद्दल दुबाव ना. वेर्णा धुळापेचे चडशे लोक शेतकार. शेतांत वचपाक रस्तो नाशिल्ल्यान शेतकामाक लागपी माखनां शेतांत व्हरूंक मेळना जाल्ल्यान शेतकारांक कास्तीक जाताली. निमाणे आमदार बाबाशानान रस्त्याच्या कामाक हात घालो, मात आतां कोण तरी आडमेळी हाडटा म्हणून बाबाशान बेजार. लोकांच्या कामाक आडमेळी हाडूं नाकात म्हणून उलो. एवरी फार्मिंग इज मशिनींग, ट्रान्सपोर्टेशन जावं प्लायिंग, लावपाचें, हार्वेस्टिंग. जायते त्रास पडले हिंगा ट्रान्सपोर्ट वचना आनी जायते बाकरांकले त्रास जाल्यार आमकां रस्तो आसना. आमी हो रस्तो कोताय इलिगल म्हणटाय. इलिगल न्ही, सगळ्यांगे सायन घेयलोचो मुको आहाय. All we have asked for last 15-20 years, we have been begging. MLAs are coming, MLAs are going. And we are only asking for a 500-meter road to service everybody in this locality. आनी तेन्नाय हांव पयलीं आदी सरपंच आसलो तेन्नाय हो लोकांनी हो दवरलेलो तेंगे प्रश्न. हो लोक जो आहा धुळापेचो आनी अरावंड धुळापे आसा मेजॉरिटी फार्मिंग. शेतकारां हिंगा पयले 2 पीक काडटाले, आतां तांकां सपोर्ट करून आतां 3 पीक देखून काडूं लागले. रोड नासलो म्हणचे रोड बांदा वयल्या मोदींच्या ती वयतालीं. थोडें डिले जालो आमकां, पूण बिफोर मे पावस पडच न्हू माया म्हयन्या आमी रोड स्टार्ट केलो. एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जावपाक लागलो. हिंगा येयले आनी ऑल इश्यू करूंक लागले. रोड कोता एक प्रोजेक्ट येताय हिंगा खंयच्या खंयची भाट आहा, सगळीं शेतां फकत बांद आहा. हिंगा प्रोजेक्ट कितें करूं मेळटा. शिक्षणीक संस्थांनी आधुनीक तंत्रज्ञान वापरून फुडें सरूंक जाय म्हूण मांद्रेचो आमदार सोपटे उलयला. कोरगांवां कमलेश्वर हायर सेकंडरीच्या वेबसायटीचें उक्तावण जालें. संस्थेन सरकारी स्किमीचो बरो उपेग करून घेतला. कोरोनाच्या अरिश्टांत शिक्षणाचें म्हत्व वाडलां. हायर सेकंडरीची वेबसायट ते नजरेन बरी पडटली म्हूण सोपटे उलयलो. मीडियम ऑफ लर्निंग ज्याच्या माध्यमातून आम्ही घर बसल्या ऑनलाईन ऍडमिशन करू शकता. घर बसल्या आम्ही ऑनलाईन फीज फाईल करू शकता. घर बसल्या आम्ही लेक्चर म्हणजे अभ्यास शिकवू शकता. कमलेश्वर हायर सेकंडरी बऱ्यापैकी एक शिक्षक घातलेले. शिक्षक घातला असताना वेगवेगळ्या माध्यमातून जो सरकारच्या
इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून आजपर्यंत सगळ्या राज्याचे आमचे आपले मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यानी एक स्कीम काडली 25 लाख रुपये सोसायटी जस्ट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले. म्हणजे वेगवेगळ्या लॅपटॉप असो म्हणजे वेगवेगळे योजनेचो बऱ्यापैकी फायदो ह्या कमिशनर हायर सेकंडरी प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमनी. थियेकारांनी थिये काँग्रेसीचो गड राखचो म्हणून थंयचो काँग्रेस फुडारी उदय साळकाराचो उलो. आमदारांनी बीजेपीत वचून लोकांचो घात केला असल्यांक खंय बुद्ध शिकोवंक जाय. थिये काँग्रेसीची बसका जाली. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आशिल्लो. लोकांच्या कौलांचो कोयर करून पक्ष बदलतल्यांक मतदारच खंय बुद्ध शिकयतले. आम्ही निर्णय ठामपणे घेतलेला आसा जे आमदार डिफेंड करून गेला आहे व्हायरस गोंयांत सुरू जाल्ल्याचा आणि त्यांचे विरुद्ध झगडी त्यांचे विरुद्ध आंदोलन हे डिफेक्शनाचे आंदोलन आम्ही 2 वर्सां पयलीं सुरू केला. ह्या बाबतीत सगळे डिफेक्टाक घर हाडपाची गरज आसा. त्या कारणान हेडमुखार कोणूच डिफेक्ट जावपाची धाडस करचो ना हे सगळ्यांचे आमची परिस्थिती. आणि हे मतदारसंघाचे कोकण निर्माण झाले. ही कोकण निर्माण करता खातीर म्हाका काँग्रेसीन हाडलो. त्या बद्दल काँग्रेसीन स्वता दुनिया ह्या म्हटल्यार म्हाका तुमी काँग्रेसीन तो उमेदवार निवडून हाडा आनी तातूंत गव्हर्मेंट जॉब कितें आसा ते ह्या फुडें हांव तुमकां ट्राय करतलो. ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून हांव तुमकां ते सरकार सांगता. फुडें कितें तुमची डिफिकल्टी कितें आसा ती आमचो नॅशनल गिरीश बाब आनी यूथ प्रेसिडेंट वडद दाबोळकर आसा तेच्या मार्फत सॉल्व करतलो. आनी आमकां येता ते इलेक्शन 5 म्हयने आसा. तितून काँग्रेसीन जर तुमी आतां एक प्रोपगंडा करची आनी हो गड आसा कितें तो आमी राखून दवरतलो आनी अशेंच तुमी एक कॉपरेट करचे इथे म्हायती. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. पेडणे हणखण्या राजन कोरगांवकारांचे मिशन फॉर लोकल नेटान झरी वाड्यावेले झरी कडेन वचपाची पांयवाट खराब जाल्ल्यान लोकांक कास्तीक जाताली. कोरगांवकारान फुडें सरून जाग्यार घाली. आमदार मंत्र्यांच्यो खंय फक्त उदरगतीच्यो फटाश्यो गांवांतलीं गटारां पावसा आदीं उसपूं जाय आशिल्लीं तें सुद्दां खंय आमदाराक जमलें ना. झरीर वचपाचो एक पाटो आसलो तो खंय तरी ताका मोठे होल पडलेले आनी तो कोसळून पडलेलो आनी लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जातालो. अशें सरान तांकां एश्युरन्स दिलो की अवश्य हेचेर आमी 1-2 दिसांनी तुमकां करून दिता ह्यो म्हणून. म्हणजे झर असल्या खातीर प्रत्येक गांवांतलो माणूस येता. प्रत्येक गांवांतलो माणूस पाण्यासाठी रस्तो ह्यो खराब जालो. लोकांक येवपाक जावपाक मेळनासला लोकांक. पण हेचो कधी विचार खंयच्या आमच्या आमदारान करूंक ना. ह्या आमदाराक म्हणपाचं कारण एक आसा जो आदर्श गांव म्हणजे त्याचं लक्ष जास्त आसूंक जाय. ह्या जो कार्य केला ह्या सगळ्या गांवांतल्या भुरग्यांनी मेळून केला. सगळ्यांनी हे जे दिसतात भुरगे स्वता कश्ट करून स्वता एकत्र जावन तेंच्यांनी हे सगळी रेती हाडली फातर हाडले भितर घातले माती घातली आणि सिमेंटाचं कॉन्क्रीट हे आमच्या गांवांतल्यांनी केला. मिशन फॉर लोकल हे नक्कीच त्या धर्तीचेर आमचं कार्यच तसं आसा की गांवांतल्या लोकांक जवळ करून तांकां प्रोत्साहीत करून कामां करून घ्या. हो गटार आणि उदीक पावस लागल्या उपरांत उदीक फूल भरता. उदीक परत गटारान भरता आणि आमच्या घरान हळ्यान येता इतके उदीक भरता आणि हो घाण रावता गटारान नक्की. आणि मलेरिया बी जाल्यार कितें करतले. बाबू सदांच म्हणटा आपण विकास केले बोट दाखयत थंय विकास. ह्योच तो विकास. ह्या पाणी भरून उरला कचरो जाला जळारी जावपाचे चान्सेस ज्या भुरग्यांनी आता व्यतिरिक्त केलेला आसा. ह्या पावसाच्या पूर्वी साफ सफाई करणं गरजेचं असल्या कारण आदर्श गाव. कसलो आदर्श गाव नाव आदर्श पण ह्या सगळ्या काम करतात तितून काहीच डेव्हलपमेंट नाही आसा. कसलो डेव्हलपमेंट बाबू शब्द बंद कर. डेव्हलपमेंट मिशन फॉर लोकल हे आम्ही आता सुरुवात लागले कामां. आम्ही लोकल आमच्या लोकांसाठी काम करतलो आणि दाखवून दितलो तुमकां. तुम्ही फुडल्या 5 वर्सांनी बघात आणि काय आसतलो ह्याचं. आफ्टर इलेक्शन तुमकां कळून चुकतलो कशी उदरगत जावं शकता आपले लोकल माणूस ते. गोंयकारां खातीर दिल्ली परस बरो विजन प्लान काडटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष म्हूण रजिस्टर जावपाच्या दुसऱ्या पावड्यार आसा. ऑगस्ट म्हणल्यार सगळें जातलें म्हूण आरजी मनोज परब उलयलो.
आरजी फक्त बोवाळ घालपी न्ही, गोंयकारां खातीर वावुरपी पार्टी. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत तो खंय वाळपय ना जाल्यार सांखळे. केजरीवाल म्हणटा आमची क्लीन पॉलिटिक्स. आमकां जेन्ना आमी आम आदमी पार्टीन काम करताले 2017 तेन्ना एकूच आमकां सांगताले आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतले भितर नो क्रिमिनल बॅकग्रावंड, नो करप्ट बॅकग्रावंड, नो बॅड कॅरेक्टर बॅकग्रावंड असलो आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतले म्हणून. जाल्यार हो एक रिपोर्ट पळया तुमी. 50% ऑफ न्यूली इलेक्टेड दिल्ली MLAs हॅव सिरियस क्रिमिनल केसीस. आणि तुमचे पार्टी रजिस्ट्रेशनाचे हय आमचे पार्टी रजिस्ट्रेशनाचे सेकंड स्टेजीर पावल्ले आसा. आमी जे न्यूजपेपराचेर नोटीस बीन दिवपाक जाय ती नोटीस बीन दिवन जाले. ऑब्जेक्शनाची आमची डेट जाली. आतां फक्त आमकां सिंबॉल दिवपाचें उरला. सिंबॉलांनी आमची इंटरव्यूज आसतले दिल्ली. सो ते एकदां जाल्या उपरांत आमची पार्टी बेगीनूच रजिस्टर जातली. कितलो टायम लागतलो? सो आमकां दिसता की बाय ऑगस्ट 10 म्हटल्यार तरी जावपाक जाय. आमकां अजून मेरेन खूब लोक अंडर एस्टिमेट करता. सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल लोक आमकां जे लोक आसा ते आमकां अंडर एस्टिमेट करता. पूण तांकांय लागून हांव सांगपाक सोदतां प्लीज हॅव अ पेशन्स. आमचो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट येतलो तितून तुमी पार्ट आसतले. आमी फक्त बोवाळ घालता तसली पार्टी न्हू. आयज आम आदमी पार्टीन 300 युनिट सांगला. आमी गोंया खातीर असले पॉलिसीज आसतले. आम आदमी पार्टी दिल्लीवाल्यांचे पॉलिसी आमकां लागीं पासून लागचे ना. आमी हे लेवलचे विजन डॉक्युमेंट गोंयकारांक लागून रेडी करतले. तूं आयज खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान फुडें सरपाचो चिंतता? सध्या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी शॉर्टलिस्ट केला. एक तर वाळपय आनी जी सांखळे आवट जाल्ली. पूण भरपूर लोकांचो आनी भुरग्यांचो डिमांड आसा की हांवें CMच्या अगेन्स्ट कंटेस्ट करचें म्हणून. हे दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर म्हाजें लक्ष आसा आनी ऑलरेडी आमी काम चालू केल्लें आसा. सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पयर आमची एक ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह जालें. लोकांनी भरपूर लोक येयल्ले. लोकांनी आपले प्रश्न मांडले आनी थंयसरूय आमचें काम चालू जाल्लें आसा. सो CMाक एक मेसेज अलर्ट राव. जाता तितले तुजे फॅमिलीक यूज कर. लोकांक मेळपाक आमी वयता थंय. आमी फाटीं सरचे ना. सो आय एम आयिंग ऑन 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाळपय ना जाल्यार सांखळे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.